वटेन आमी आतां ट्युरिस्टांक घेवन येता न्हू हांगा म्हणजे टटल पळोवपाक जाय तांकां बरोबर. रातयाक कितें पळोवपाक जाय म्हणटा तांकां आमी घेवन येता पूण हांगा कितें 110 घातली 115 घातली अशी कितें तेंचे कडेन हिशोब आसता पूण पळयता तातयां तांकां दिसना तातयां जमनीन आसता काय कितें आसता तें उठून काय पळोवंक मेळना न्हू ताका लागून मातशें ट्युरिस्ट येता तेन्ना मातशें दाखोवपाचें कोण आसता हांगा न्हू तेंच्यांनी मातशें तांकां हिशोब दाखोवपाचो हय. एका हय. सागरी कासवान कितली तातयां घातल्या निदान हिशोब तरी हा मातशें तांकां पिल्ला काडटा कोण ते दिसता तेन्ना दाखोवपाचें मातशें तांकां दाखोवपाचें, yes. कित्याक ट्युरिस्ट विचारता न्हू आमकां ताका लागून आमचें फेमस जाला हांगा टटल बीच न्हू. नमस्कार. आयज आमी तेम वाडा दर्या देगेर आसा आणि ह्या दर्या देगेर आता मेरेन जेन्ना डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्याक आणि आता 20 फेब्रुवारी मेरेन 106 सागरी कासवांनी वट्ट 10,500 पेक्षा चड तातयां घातल्याची नोंद आसा. पण हे जे अभ्यास केंद्र आसा त्या अभ्यास केंद्राकडे कसल्याच प्रकारची माहिती उपलब्ध जायना. त्या खातीर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे फोन वरून माहिती मेळोवपाचो प्रयत्न केल्लो जाल्यार ताकाय खंयच्या तरी वयल्या अधिकाऱ्यान माहिती दिवपाक दबाव तेचेर घातलेलो आसा आणि त्या खातीर ही माहिती उपलब्ध जायना. तांचे म्हणणे आसा की म्हयन्याच्या शेवटच्या दिसा ही माहिती उपलब्ध जातली पूण आयज मेरेन 106 सागरी कासवांनी अंदाजानुसार 10,500 तातयां घातलेली आसा आणि हालींच 2-3 सागरी कासवांची पिल्लाय दर्यान सोडलेली आसा. कितली पिल्लां सोडली ही माहिती फक्त मुर्जी ह्या अभ्यास केंद्राकडे ह्याच वर्सा कित्याक मेळना. फाटल्या 24 वर्सां सावन जी योजना चालू आसा आणि जी मोहीम चालू आसा त्या मोहिमेक कसल्याच प्रकारची अडथळो येवंक ना आणि स्थानिकांनी केन्ना अडथळो करूं ना. पूण माहिती दिवपाक अवनूच कितें आडखाटी हाडटात हे कळून येना. हांगासरलो जो एक कर्मचारी आसा ताकाय माहिती उपलब्ध जायना. तोय माहिती दिवपाक टाळाटाळ करता कित्या खातीर ताकाय वयल्यान खंय तरी दबाव इल्लो दिसून येता. आयज मेरेन 106 सागरी कासवांनी तातयां घातलेली आसा. 10,500 पेक्षा चड तातयां आसा. ही तातयां सुरक्षीत दवरलेली आसा. आता कांय जाण संशय व्यक्त करता नक्कीच 106 सागरी कासव आयल्यात की काही कमी सागरी कासव येऊन तांची तातयां वाटून दुसरे खड्डे मारून घातली की काय असो संशय व्यक्त करता. हाचे खातीर राणा मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गंभीर लक्ष घालून हाचेर ज्या दिसा कितली सागरी कासव एका दिसा येता आणि त्या सागरी कासवान कितली अंडी घातली आसता हाचो हिशोब ह्या अभ्यास केंद्राक उपलब्ध करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हा निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.